ह्या वर्साचो गवळीक विशय बरवासो आमकां फटयना आनीक हांव सत मानता व्हडा बरवाशान तुमी हांगासर आयल्या भाग्यवंत सान फ्रांसिसाक फुडें घालून मागूंक आमकां सगल्यांक कसली ना कसली गरज आसा वय की ना आसाच आनीक ती गरज घेवन तुमी व्हडा भावार्थान बरवासो धरून तुमी हांगासर आयल्यांत आनीक बरवासो आमकां निबेल सत की बरवासो केन्नाच आमकां फटोवचो ना आनीक कोण आमकां परो घालत सोमिया सरशिली आमचें दूख कोश्ट त्रास आमचे आंटे विटे दिसा दिसपट्टीचे आमचें दुयेंस कोणाच्यानूच आमकां सोमिया फिशी पोरो घालूंक जायना आनीक होच आमचो बरवासो आमी ह्या संवसारान जल्मताव जियेताव आनीक आमचें जिवीत ह्या संवसाराक अंतरल्या उपरांत आमी बरवासो दवरताव भावार्थ दवरताव आमी एक दीस त्या त्रिएक देवाक बुजूंक आमी वयर त्या सर्गीच्या वैकुंठांत आसतलीं होच बरवासो जेजून आमकां दिलो आमी जेजूंत जियेताव आमी जल्मताव जियेताव मरताव तो पुनर्जीवन जालो पुनर्जीवंत आमचोय बरवासो मोगाच्या भाव भयणीनो आंद्रे आनीक ताचे सांगाती आमी आज तांचे रॉक साक्षी आमी तांचो आज उगडास करता वियतनाम गांवांत ते थंयसर देवाक साक्ष दिवंक भावार्थाक गोवाय दिवंक ते आपलो प्राण दिलो तांणी बरवासो दवरलो आनीक ह्याच बरवाशान तांकां फटोवंक ना ते तोच बरवासो जियेले देवाक ते थीर रावले देवाक ते भावार्थाक गोट रावले आनी हाकाच लागून कसलेय कोश्ट त्रास कांयच तांकां उणेपण भोगोंक ना कित्याक ते जाण आसले हें सोंसूंक आमकां निबेल गरज कित्याक आमच्या सोमियान तें सोंसलां आनीक त्याच बरवाशान तो पुनर्जीवन जालो बापान ताका महिमेवंत केलो आनीक तेय महिमेवंत जाले आज ते सांत म्हूण आमी तांकां पाचारता आनी खेरीतपणी आमी बणकोणीन आसलेल्या भावा भयणीचो उगडास करूंक आमकां आयज उस्कायता आमकां आयज हें सेवा धर्म आमकां उगडास करता आनीक बणकोणीन जायतो लोक आसात जायतीं जाणां मुगाच्या भाव भयणीनो आसात तांचो कसलोच गुन्यांव ना तांणी कसलीच कीर मादारूंक ना म्हूण कसलीच एक चूक नासतना जायते फावट ते गुन्यांवाक सांपडटात दुसरे तांकां लुटीक गोवाय दिता दुसरे तांकां सांपडावन दितात आनी जायते जाण आसात ते खरेंच गुन्यांक लागून सांपडल्यात आनीक थंयसर आसात आनीक जायते जाण जे गुन्यांव ना आनीक गुन्यांव कसो तांचेर थापून थंयसर ते आसात ते बरवासो धरून आसा आनी जायते फावट ते निराशी जाता जायते फावट ते आपलो बरवासो सांडून थंयसर ते जियेतात पूण आमकां एक पवित्र इग्रोज मात आमकां एक बरी करणी करूंक दिता आनी खेरीत म्हळ्यार ती दोळ्याची करणी म्हळ्यार बणकोणीन आसलेल्यांक भेट करूंक आमकां खेरीत उगडास करता आनी जेजूय म्हणटा जें तुवें ल्हानाच्या ल्हानांक केलें तें तुवें म्हाका केलें आमकां एक बरो सोयेग पूण जायते फावट हें बरेंपण करूंक आमी विसरता आमी फाटीं रावता आमी आमच्याच संवसारान आमच्याच वस्तूंनी आमच्याच टेन्शनान आमच्याच घुसपा गोंदळान आमी थंयसर घुसपून पडल्या आनी ही बरी करणी आमी विसरल्या करपाक पूण खेरीतपणी ही बरी करणी करूंक गरज मोगाच्या भाव भयणीनो आज दानियल पुस्तकांत आमी वाचता कशे भाशेन दानियल आनीक हेर ताचे इश्ट कशे भाशेन तांकां बणकोणीन बंदी कशे व्हेले आनी तो देव त्या हिंजड्या लागीं मागता आमकां तें उश्टें वो तें देवान खावचें न्हय पिवचें न्हय तें सांगलां तें आमी करूंक सोदिना आमकां आदार दी आनी तो बरवाशान त्या हिंजड्या लागीं मागता आमकां कुरपा दी आमकां एक सोयेक दी आमी तें भाजीच खावन दीस सारतलें आनीक तूं पळय एके भाशेन दानियेलान देवाचेर विस्वास दवरलो बरवासो दवरलो आनी त्या बरवाशाक लागून
तो खरो उतरलो आनी हे भाशेन ताका देवाची मोहिमा पळोवंक मेळ्ळी. ताका एक केरीत गूण आसलो, जी सपनां जें कितें घडचें आसा ताचें पारखूंक आनीक ताका तें सांगोंक हो एक केरीत गूण. आनी बोरवाशान ते जियेता आनीक ह्याच बोरवाशान तांकांय साल्वार केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, अवेंजलार आमी वाचलां केरीतपणी ही वस्तोरी तिचे लागीं कांयच नासलें. 2 नाणें, धाकटुलें नाणें म्हणल्या, आनीक ते तिच्या उदार पसणाक आनी तेच तिच्या जिविताक वो फामिलीचें उदार पसण करूंक तिच्या हातींत आसल्यो, पोतयेंत आसले. आनी जेजू थंयसर बसोन कुशीक पडयतालो. एर सगळे जे आसले गिरेस्त आस्तीक मनीस ते आपलें ओगडें घालताले आनीक ते दोन पेटयेंत तें पडटालें. पूण ही वस्तोरी जायत घडी भियोन लोजयेन कितें जातलें म्हजें फुडार चिंती नासतना ती तें घालता आनी तें की म्हणटा जेजू देवाक मानवलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जें कितें दिता, जें कितें कोत्ता तें बोरवाशान, भावार्थान आनी खऱ्या विस्वासान उदारपणान करूंक. कितें भाग्यवंत आंद्रेन उदारपण दाखयलें आपल्या जिविताचें आनी ताच्या सांगात्यांनी आपल्या जिविताचें समर्पण केलें. चिंतूंक ना कितें आमकां जातलें, आमकां लांब आवोक जाय आसलें तांकां, पूण ते भावार्थाक साक्षी दिले. दानियेलाकूय जाय आसली सुटका आनी आपलें जिवीत मेकळेपणान जिवंक, पूण तो बोरवासो दवरता. जोरी बंदी जाल्यात थंयसरूय देव आमकां राखतलो, कित्याक तो त्या देवाक साक्षी दिता आपल्या बऱ्या करण्या वरवीं. आनीक ह्या अवेंजलार ही वस्तोरी देवाक साक्षी दिता. आपलें जें कितें आसलें तितलें ती देवाक भेटयता, हुस्को करिना फाल्यां कितें जातलें, आनी हे भाशेन ती उदारपणान दिता. मोगाड भाव भयणीनो, आमकांय करीतपणी आज भाग्यवंत सा फ्रांसीस शावियर उदार जावंक आपयता. ताकाय हावेस आसलो व्हडलो मनीस संवसारान जावंक, आपलें जिवीत साल्वार करूंक, पूण ताका भाग्यवंत इनास लोयला ती ताच्या कानार उतरां घालता. कसलो फायदो फ्रांसीस, तुवें आख्खो संवसार जोडलोय आनी तुजो वत्मो विबाडलोय जाल्यार, आनी तो थंयसर उदार जाता. ह्या उल्याक एके भाशेन देवाचो उलो कसो तो घेता आनी उदारपणान आपलें जिवीत समर्पिता आनी देवाच्या मिसावांत तो मिसोड जाता. एक पाद्री कसो गोंया येता आनी आमी जाणाव करीतपणी तें उदारपण तो आपलें निमाणें घडयेक देगून दाखयता. बोरवासो धरून रावता. ताका चायनाक वचोंक जाय आसलो आनीक तो देवा लागीं मागतालो, सायबा उगड दार दिमीड पडोवन तो मागतालो विस्वासान. बोरवासो धरून रावलोलो आनी शेकी देव ताका दार उगडटा. पूण आमी जाणाव थंयसर चायना वयच्या वेळार ताका कितें जालें आनी तो कसो तरी आसतना ताणें तो बोरवासो दवरलेलो, देवान दार उक्तें केलें. आमी बोरवाशान आयल्या देवा लागीं मागोंक, आमी मागत रावुया, आमी उदार जावुया. उदार जावंक आमच्या भुरग्यांक मागुया. करीत भाशेन आमच्या आतां अद्वेंताचो काळ, आमी जायते नवे न्हेसोण, जायतो कुसवार, जायते आमी डेकोरेशन कोत्ता. ह्या फावटी आमी बोरवासो धरुया, देव आमकां दितलो खंयच्यान ना खंयच्यान, पूण इल्लें सांबाळून दवरया. ते वस्तुरे भाशेन कोणाकूय दिवंक वेळ आमचो करीतपणी, आमचे बरे गूण करीतपणी एक वेळ काडून बोणकोणेन भेट करुया, त्या मनशांक बोरवासो दिवया. आनी हे भाशेन आमचेर देव भरपूर बेसांवां घालतलो. जावं बरें करूंक, बरें उदारपण आमच्या जिवितान येवंक, आनी हे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसिसा भाशेन देवाचेर विस्वास दिवन मागत रावंक. उगड दार सायबा, जें कितें आमी मागूंक आयलें तें देवा मुखार घालुया. आनीक जरी तर आमकां फावो तें देव दितलोच. आमी बोरवासो धरुया, कित्याक बोरवासो आमकां फटयना. जरी तर जेजू ह्या संवसारान जियेलो, कोश्टवलो, मेलो, आमकांय कोश्ट त्रास आसात, पूण तो मरोन पुनर्जीवन जालो. आमी ताच्या सांगाता एक दीस पुनर्जीवन जातलीं. होच बोरवासो आनी भावार्थ आमचो घट करुया आनी बरें करूंक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बळ मागुया. आमेन.